बजेट आहा कितें रॉंग तितून CM has touched each and every segment of the society, whether it is a fisherman or whether it is a tourism stakeholder, म्हणजे लोकल स्टेकहोल्डर, एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, तेका एम्प्लॉयमेंट कशें मेळप, वेदर इट इज स्कील डेव्हलपमेंट और वेदर इट इज एड्युकेशन, तेणी टच केला. आणि तेणे जे बजेटरी एलोकेशन केला हे सगळे डिपार्टमेंटाक खऱ्यांनीच जर तर पयशे वचत जाल्यार एक बरी गजाल जातली. एक अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो इशू गोंयान आहा हो एड्रेस करपाची गरज आहा. आनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर जो तो उलयला आनी तेणें बरयल्लें आहा, आनी कोस्टल बेल्टाक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर जें कितें तेणें उलयलां आयज, तें जर तर सत्य करूंक जाय जाल्यार आमदारांनी काम करचें पडटलें, पंचायतीन आमदारान सगळ्यांनी. आमचे लॉट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कॅन गेट सेल्फ एम्प्लॉयड. This is what is required in Goa today. Unemployment is on a rise. So if you want to balance it, then you will have to create employment by giving self-employment. Self-employment in various ways. tourism sector. Yes, very big number. So you are satisfied? So tourism can increase. आता तेणी सांगला हिंटरलँड टुरिझम, पहिले बीच टुरिझम जे आहा हे आमचे खुबशे वस्तू जे आता टुरिझम मिनिस्टर फुडें सरला जाग्यार घालपाक, तांकां आमचो फूल सपोर्ट आहा, आमदारांचो फूल सपोर्ट आहा टू पुट दॅट इन प्लेस. एंड एट द सेम टायम हिंटरलँड टुरिझम स्टार्ट. सो दोज पीपल वील गेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. So is this the last assembly session for Michael Lobo as MLA, because he will return as minister? Is there any possibility on that? No. I have not spoken to CM, neither he has spoken to me. So आता कोणाकडे उलयला तेच जातले न्हू. बट तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी काय जावचे ना. वचपाचें बी ना सेंटराक उलोवपाक बी न्हय. ना बट तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी रेडी आसा घेवपाक ती? ते आमी आदी घेतलं रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमी प्रूव केला मरे. एज वेस्ट मॅनेजमेंट जी मिनिस्ट्री आयज आहा ती आमी केल्या मरे. तर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तुमी सगळे न्यूजपेपरवाले जे रिपोर्टर्स आहा आनी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मिडिया चॅक करा. हू टोल्ड टू फॉर्म सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन? आख्खे गोंयचे जे ढीग आसले ते व्हिडिओ कोणें करून दाखयले? आमी करून दाखयल्या न्हू एक्स CMाक. आनी तेन्ना तेजेर काम चालू जालां म्हणून आमी व्हिडिओ दाखयले म्हणून कोण तरी कोर्टान गेलो हे ढीग केन्ना कंप्लीट करतलो काय म्हणून. पणजेचो ढीग येदो व्हडलो डंप आहलो, म्हापशेचो डंप वयर, गणेशपुरी, सोसडो, मागीर आमचो हिंगा सड्याचेर इन मोर्मुगांव सगळे आमी क्लियर केले न्हू. दोनूय प्लांट आमी इनॉग्रेट केले. दॅट वॉज इनॉग्रेट इन माय टेन्युअर. एंड दीस ऑल्सो hospital waste, so you're biomedical waste. So you're saying that. So we have delivered. In short, we have delivered. So तुम्ही असं रेडी? You can deliver now also. Any Responsibility. See, responsibility म्हणजे कितें? आता I am doing my business. I am also helping शिवोलीम constituency, कलंगूट constituency, पाट केदाराकूय आमी हेल्प करता. वयता थिंगा आमचो हेल्प आहा. whoever are there people who want my help. Even म्हापसा रोड जो आता तेकयला तो आमी काम केला न्हू तेजेर. My people have worked on that road to see that the inside. I will talk to Joshua if he wants my help. I will definitely. फुल भारतीय तेको आहा तुमचो? We need to put things in place. We are responsible. फुल भारतीय तेको आहा तुमचो? आमी सदांच आहा. But if that all depends on that particular MLA if he wants my help. Otherwise we just cannot go and say I want to do this, I want to do that. परवरी We can't do that. We can't do that. Thank you very much. ओके थँक्यू सर. परवरीच्यान कितें आहा? परवरी आमचो फ्रेंड मरे तेका आनी हेल्प जाय आमचो. तो फूल स्विंग आहा मरे. ओके थँक्यू सर. सद्याक एकटोच मंत्री फूल स्विंग आहा म्हणटा पळय तो हायस्ट बजेट तेका मेळला मरे. वॉटराक बजेट दिला, PWD वॉटर डिपार्टमेंटाक जो बजेट दिला हो कंपल्सरी बजेट म्हणजे हो दिवपाकूच जाय आसलो. जो जर वॉटर इम्प्रूवमेंट करतलो आतां फूल गोवा जाल्यार ही न्यू पायपलायन, न्यू टॅक्नॉलॉजी पायपलायन्स आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे चालू केल्या ते कंप्लीट करून तांकां पयशे फारीक करूंक जाय ते कॉन्ट्रॅक्टरांक. तेन्नाच ते प्लांट रेडी जातले न्हू. ते हँड ओवर दितले प्लांट. जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट इन परवरी कंप्लीट जाला तसो प्लांट आमच्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसागांवचो प्लांट रेडी जावंक जाय, कलंगूटचो प्लांट रेडी जावंक जाय, आमचो मांद्रेचो प्लांट रेडी जावपाक जाय,
मागीर ते सायडीन जे प्लांट आहा पळय ते सावथाक बीन ते सगळे प्लांट रेडी जावपाक जाय त्या खातीर ताका हायस्ट बजेट आहा वॉटर डिपार्टमेंटाक PWDचो वॉटर डिपार्टमेंट बट सेम वे ट्युरिजम ऑल्सो गॉट अ गुड बजेट सो if it is spent in a judicious manner in a right way we can get a lot of foreign tourists a lot of Iranians are coming into Goa it is a good thing So you are happy for your friend. yeah 100% ओके थँक्यू सर थँक्यू he should deliver for the state